नमस्कार. हांव सिद्धेश कलंगुटकर, काँग्रेस पक्षाचो वास्कोचो ब्लॉक प्रेसिडेंट. आयज आमी सगळेच जाणा आसतले की म्युनिसिपॅलिटी इलेक्शन्स आर राउंड द कॉर्नर आणि आता सगळ्यांची तयारी स्टार्ट जाल्या. पूण ह्या सरकारची जी तयारी स्टार्ट जाल्या ती डिफरंट लेवलार आसा हे दिसून येता. सगळ्यात पयलीं म्हणल्यार डिलिमिटेशन. हो तुम्ही सगळ्यांनी शब्द आयकलो आसतलो, पूण डिलिमिटेशन मतलब कितें आनी अर्थ कितें तो आमी अजून नकळो. सो सगळ्यात पयलीं म्हणल्यार तुमकां हांव एक क्लियर करपाक सोदतां की डिलिमिटेशन इज बेसिकली नथिंग बट अ प्रोसेस. एक ल्हानसो प्रोसेस तो सरकाराचो वेर दे द पॉप्युलेशन ग्रोथ जो वाडटा तेका खंय तरी बॅलन्स करपा खातीर ह्यो डिलिमिटेशन्स केले जाता आणि तेज्या माध्यमान रिझर्वेशन्सूय जाग्या जाग्यांचेर घातलेले जाता. आता माझ्या माहिती प्रमाणे जे म्हाका आयकून येयला ते जे आमचे 25 वॉर्ड आसले वास्को, मुर्मुगांव आनी दाबोली मेळोन ते खंय तरी आता 27 वॉर्ड्स करपाचे उलोवप चालू आसा. आता एका सायडीन आमी म्हणटा की सगळ्यांत चड SIR प्रोसेसान जे सगळ्यांत चड जो अफेक्ट पडला तो आमच्या वास्को कॉन्स्टिट्युएंसी जाला, जितून 15,200च्या प्लस वोट्स मायनस जाले आणि ते डिलीट जाल्ले आसा. सो एका सायडीन आमी 15,200 वोट्स डिलीट जाल्ल्याचे उलयता आणि दुसऱ्या सायडीन आमी डिलिमिटेशनान आनीक 2 वॉर्ड्स एड करपाचे उलयतात. म्हणल्यार हो कसलो लॉजिक तो म्हाका ह्या सरकाराचे तो कळोन येना. आणि दिस इज ओनली अ टेक्निक टू हायजॅक द इलेक्शन्स आणि तो कसो तेंच्या वाटेन आणि तेंच्या सपोर्टान करचो ह्योच प्रयत्न तेंचो चालू आसा. हे आमी लास्ट CCP इलेक्शन्सांनी पयले जे पणजेन घडला आणि कशे ते रिझर्वेशन्स लास्ट मिनटा पर्यंत तेंकां दिले जावंक ना आणि ऑपोजिशनाक त्या कारणा खातीर तेंचे कॅन्डिडेट्स खंयच्या वॉर्डान घालपाचो आणि ते कॅन्डिडेट्स लोकांक पर्यंत कशे पावचे ना तो प्रयत्न आणि ते ह्या डिलिमिटेशनान आणि रिझर्वेशन्सान CCP इलेक्शन्सान आमकां पळोवन येयला. हांव फक्त इतलेंच सांगपाक सोदतां की जे लोक हे डिलिमिटेशनाच्या फाटल्यान आसा वास्कोन करपाक, तांकां हांव फक्त एक शिटकावणी दिवपाक सोदतां आणि तांकां सांगपाक सोदतां की हांव आणि म्हाजो पक्ष ह्या बाबतीन तरी कोर्टान वचपाचें आमी ठरयल्लें आसा. तुमी का समज डिलिमिटेशन करपाक तुमी अवश्य करा, पूण आमी हेजेर ओगी रावपाचे ना. थँक्यू.